उदक चोरया वळयले म्हूण गोंय सरकारान कर्नाटका आड डिसओबिडियन्स याचिका सोमारा घाली। एजी दत्तप्रसाद लवंदेन आमकां दिल्या त्या म्हायती प्रमाण कर्नाटकान उदक चोरया वळयला। कर्नाटका आड गोंयची 2 पांवड्यार मोहीम चल्ल्या। सुप्रीम कोर्टान अवमान याचिका आनी ट्रिब्युनला मुखार डिसओबिडियन्स याचिका। अधिकाऱ्यांक भितर वडोवचे, मालमत्ता जप्त करची म्हूण गोंयची मागणी। संबंधीत अधिकाऱ्यांकडच्यान आवश्यक परवानग्यो घेतल्या शिवाय आनी म्हादय उदका वेवस्थापन अधिकारीणीन म्हादयचें उदका वेवस्थापन हातांत घेतल्या शिवाय उदका डायव्हर्जनाचो यत्न जावंक जायना म्हूण म्हादय लवादान निकालात स्पश्ट केला। मात कर्नाटकान चोरया भुयारी कालव्यातल्यान म्हादयक पयलींच फांटो मारला आनी कर्म गोंय सरकार वा गोंयकारांक दिसचें न्हय म्हूण थंय सुवातेर कडक पुलीस बंदोबस्त दवरला। कोणाकूच त्यो सुवातीर दिश्टी पडूंक दिनात। आमचो रिपोर्टर सोमाराक कणकुंबी वचून आयलो, मात ताका उदक वळयला ते सुवातीर वचूंक दिलो ना। ताका बेळगांव वचून ऑफिसांतल्यान परवानगी हाडूंक लायली। कणकुंबीचे सुवातीर उदका कडेन कर्नाटकान मेतेर जावचें न्हय म्हूण एप्रील 2014 एक अंतरीम आदेश ट्रिब्युनलान दिल्लो। जो मेरेन कर्नाटक अटी मान्य करिना तो मेरेन आदेश लागू उरतलो। केंद्र सरकारान ट्रिब्युनलाचो निकाल चालीक लावंक म्हादय उदका वेवस्थापन अधिकारिणी नेमूंक सांगल्या। म्हादय ट्रिब्युनलात 14 ऑगस्टाक निकाल दिल्लो। कर्नाटकान मागिल्ले 37 टीएमसी उदक, ट्रिब्युनलान दिले 13.5 टीएमसी। कर्नाटकाक 1.5 टीएमसी उदक पिवंक आनी शिंपणावळी खातीर, 2.18 टीएमसी भंडुरा नाल्या वरवीं, 1.75 टीएमसी कळसा वरवीं। दोनूय कालव्यांनी उदक वळोवंक नव्यान डीपीआर करचो। म्हादयचेर 8 टीएमसी जल उर्जा प्रकल्पाक बावटो। गरजेच्या परवानगी शिवाय कर्नाटक म्हादयचें उदक घेवंक शकना। कर्नाटकान मागिल्ले 37, दिले 13.5 टीएमसी। ताचे पयलीं WRDच्या टिमीन सुवातेर वचून हाडिल्ली ही फुटेज पळयात। म्हादयचें हें उदक वेल्यान व्हांवत येता तें अशेंच फुडें सुर्ला नाल्यात वचूंक जाय। मात उदक ते वटेन वचना। तें मलप्रभेत सोडपाक कर्नाटकान भुयारी कालव्यान चोरया हें अशें वळयलां। हांगा फुडें जमनी पंचान कालव्यांतल्यान ते मलप्रभेत चल्ले। सुर्ला नाल्यांत वचपी उदकाची वाटूच आटून सुकल्या आनी आतां हे कर्म जाहीर जायत म्हण थंय पुलीस फोर्स घाला। ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट।